गेली 10 वर्सां हांव वेलिंग पिळो पंचायतीत पंच डेप्युटी सरपंच म्हणून सरपंच हे काम केल्लें आसा आनी लोकांच्या बरें सहकार्य मेळ्ळ्या कारणा खातीर परत आज लोकांच्या आग्रहा खातीर हांव तिसरेदा ह्या मंगेशी शिमेपयणी मार्दोळ वाठारांत परत निवडणूक लढयता। जेन्ना 2007 पयले खेपे हांव निवडून येयलो तेजे नंतर 2010 डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका चार्ज मेळ्ळो। तशेंच 2012 परत एकदां हांव निवडून येवन गेली 5 वर्सां हांव सरपंच पद हांवें भोगलें। हें करता आसतना म्हाका खरेंच बरो अनुभव येयलो की काही पंचायतीत सरपंचाची संगीत खुर्ची चालू आसता, पूण आमच्या पंचायतीत ती नाशिल्ली। कारण आमच्या पंचायतीक सगळे तरेचे पंच आशिल्ले, BJP, काँग्रेस, MJP सगळ्यांनी आमी एकवट आनी एकजुटीन रावून गेली 5 वर्सां आमी बरी पैकी पंचायत चलयली। 2013 गोंयची बेस्ट पंचायत म्हणून आमकां फर्स्ट अवॉर्ड मेळिल्लें आसा। तशेंच जेन्ना आमी 2012 निवडून येयले तेन्ना आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या पंचायत एरियेत बरो पैकी सभागृह जावचो म्हणून तो आमी खासदार निधींतल्यान सभागृह पूर्ण केल्लो आसा आनी जवळ जवळ 1000 लोकांची कॅपिसिटी आसा। ह्या गांवांत गेली 60 वर्सां म्हजें वय जालां। 40 वर्सां हांव पंचायतीचें राजकारण पळयतां। पयल्याच फावटी आमकां गेली 5 वर्सां स्थिर पंचायतीचें राजवट मेळ्ळी आनी त्या कारणान प्रियोळांत बरोचसो प्रोग्रेसीव वावर जाला।